क्लियरन्स जो आसा पळय न्ही आमच्या पंचवाडी गांवचो हो सदींच सोशल एटिट्यूड घेवन लोकां भितर वावुरता, पंचवाडी गांवां वावुरता आनी लोकां मदत करपाक पळयता. सदींच तो तागेलो वेवसाय जो आसा पळय न्ही त्या वेवसायांतल्यान फुलां फुलाची पाकळी काडून ते लोकांक मदत करपाचें हो ताका सदीं एटिट्यूड आसता. ते हांव फाटल्या सादारणशे 10-15 वर्सां पळयतिल्लो आसा. आतां आमचे वर्षा जे आसात ते खंयचे खंय टीव्हीचेर आमी खूब पळयतात, पण आमी तितले पुरते पळयतात आनी विसरून वतात मागीर. म्हणून क्लियरन्साक ते नोट केले आनी ताका जी कितें थोडीशी मदत जाय आशिल्ली पळय ती मदत ताका केली, तागेल्या कुटुंबाक मदत केली आनी जेणे करून वर्षा जे आसा पळय ते आज उंचल्या पावंड्याचेर पाविल्ले आसा. सी DIDचेर सुपर मॉम जावप तितलें सोंपें काम न्ही. आख्खे इंडियेंतल्यान जवळ जवळ कितली कोट्यांनी बायलो मनशां आसात, तातूंत भितर ते धैर्य घेवप, पुढाकार घेवप आनी त्या स्थानाचेर पावप विशय व्हडलो क्लियरन्स से आपको कैसे जानते हैं? भैया से हमारी कोई जान पहचान नहीं थी पहले। मतलब ऑडिशन में सिलेक्शन होने के बाद एक मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उस टाइम पे मतलब काफ़ी लोगों ने मैसेज डाला था कि वर्षा इस हफ्ते डांस नहीं कर रही है, तो हमने नंबर डाला था। जो मतलब लोग पूछ रहे थे कि डांस क्यों नहीं कर रही है इस हफ्ते, तो वो ताकि हमसे डायरेक्ट बात कर सके, तो इंस्टाग्राम ID थी हमारी, उस पर हमने नंबर डाला था। तो भैया ने वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट किया कि वहाँ से भैया तो तुम्हारी कोई रिश्तेदारी उनके पास काम नहीं करती? रिश्तेदारी तो काम नहीं करती है सर। हमारा रिश्ता एक रिश्तेदारी से भी अच्छा रिश्ता बन गया सर, एक इंस्टाग्राम के एक फ़ोन के जरिए। नाही मग क्लियरन्स आसा पळय न्ही हांव अशें म्हणन की एक बरें सामाजीक कार्य जे आसा पळय न्ही ताजे कडेन घडीत आसा. बरेच वेळा आमी कितें आसता आमकां पंच मेंबर जावपाक जाय, सरपंच जावपाक जाय, आमदार जावपाक जाय किंवा आमदार जावपाक जाय, मंत्री जावपाक जाय किंवा एखादी खंयच्या संस्थेचो चेअरमॅन जावपाक जाय, तेन्ना आमी तें करतले.